मंगळारा राती गडगडाटा सयत उटंगाराचो पावस पडिल्लो। ह्याच पावसान मडगांवच्या होली स्पिरिट चर्चीचेर वीज पडून चर्चीच्या एका काम्याचें लुकसाण जालें। चर्चीत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। मात चर्चीत आशिल्ले लायटीच्यो वस्तू म्हळ्यार इन्वर्टर, जनरेटर तशेंच हेर वस्तूंचें लुकसाण जालें। आमचे अराउंड 6:20 आमकां एक जगलो मारले पडें तेन्ना आमचो वयलो टावर बेल टावर वयलो कॉलम आसा तो एक सायडीन आसा दुसऱ्या सायडीन ना तो एक्चुअली हीट जालो लायटनिंगान आनी तो इम्पॅक्ट इतलो जालो की तेजे श्रेडीड पार्ट्स आसा पळय ते धाकटे पीस आसा पळय ते एक हेजेर आयला एल्युमिनियम शिटाचेर आयला आनी दुसरे ते सायडीन पेरिकल हावस आसा पळय ते नोड्यांचेर आयला ऑफिसाच्या नोड्यांचेर आनीक थंय म्हणून इतले सारकें उदक भरलेले ऑफिसान सारकें उदक बी भरून आहलें आनीक आमचे मेन म्हणल्यार आमचे हे इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स आसा तितले सगळे CCTVचे DVR जे आसा पळय ते सगळे गेल्या आनीक वस्तू म्हणल्यार आमची एम्प्लिफायर्स आनीक मिक्सर स्टेबलायझर हे सगळे आमचे हे लासून गेल्या आनी जनरेटरूय लासून गेला। टावर बी हय हांगा लागीं एक टावर आसा हेजो हाय मास्टाचो टावर आसा आनी नॉर्मली हाय मास्टाच्या टावराच्या वयर आमकां एक स्टॅटीक डिवायस डिस्पर्स डिवायस आसता अशें दिसता पूण ते आहले जाल्यार इतले जावपाचें लायटनींग अरेस्टर असो आसता।